सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. विशय आमी सादो दवरला कारण विश्व कोंकणी दीस. विश्व कोंकणी दीस म्हणटकीर गोंयकारांचो दीस. गोंयकारांचो दीस म्हणटकीर विशय तितलो सिंपल दवरला तो म्हळ्यार गोंयकारपण आनी कोंकणी. सो दोन जरी वाटे गेले तरी डिबेट 1 वराची आसतली. प्रत्येकाक सुरवातीक ओपनिंग कमेंट करपाक मेळटले आनी आफ्टर युअर ओपनिंग कमेंट जर तुमकां एकमेकाचे मुद्दे जर खोडून काडपाक जाय किंवा एकमेकाचेर जर चढाई मारपाक जाय जाल्यार हांव कितें उलयतलो म्हूण वाट पळयनाकात, तुमी एकमेकाचेर चढाई मारपाक शकतात. सो एक इतलो सादो विशय आनी 6 मानेस्त आसात. हांव परत एकदां कॅमेरा खातीर फटाफट वळख करून दितां. पयले आसात ते म्हळ्यार गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट आनीक न्यू पॉलिटिशियन. तांकां इलेक्शनाक तशें व्हडलें यश मेळ्ळें ना पण तरीकय ते धडाडीन काम करतात. ते सराफीन बाब कोतास, वेलकम. दुसरे आसात ते कोंकणी चळवळींतले खडेगाठ फुडारी जांचो बुलंद आवाज सदांच कोंकणी चळवळीक उबारी दीत आयला. पण सद्याक ते गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटात आनी जांचेर खूब लोक आज तांकां प्रश्न विचारतात. ते प्रशांत बाब नायक, गोवा फॉरवर्डाचे चीफ स्पोक्सपर्सन. तिसरे म्हजे बरोबर आसात जांकां तुमी सगळे वळखतात, जांणी फोर्स ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर येदें व्हडलें आंदोलन उबी केलें आनी ते झगडत आसात. ते सावयो बाब लोपेस, वेलकम. चवथे म्हजे बरोबर आसात युवा फुडारी आनी ह्या खेपेक परत तांणी बरोच राजकारणा भितर रस घेतलो आनी निवडूनय आयलो तांचो उमेदवार. ते युगांत बाब नायक, स्वागत. पांचवे म्हजे बरोबर आसात तियात्रिस्ट आनी जांचो आवाज ह्या आवाटा भितर सामको म्हत्वाचो, ते मारियान बाब फर्नांडीस, स्वागत. आनी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट, आमकां एक तरणाटे जाय आशिल्ले आनी एक चली जाय आशिल्ले. होमिओपॅथी कॉलेजीचे जनरल सेक्रेटरी शफिरा डकोस्ता, वेलकम. तुमचे कडच्यान सुरवात करता. गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? आज गोंयकारपण म्हळ्यार की तें मातशें पॉलिटिकलय जालां, तें मातशें सोशलय उरलें ना. गोंयकारपण हें फक्त गोंयकारां भितर आसा काय गोंयच्या भायल्यान येवन गोंयाक जो मनीस स्थायीक जाला ताजे भितरय गोंयकारपण आसपाक शकता? अशे कितलेशेच प्रश्न आज गोंयचे समाजा मुखार आसात. हाव डू यू डिफायन गोंयकारपण? गोंयकार म्हणल्यार एक दुसऱ्या प्रादेशाच्या भितर सोडून एक 8वे स्तराचो मनीस जाका सगळे येता, भाटकार ते एक कामदार मेरेन जाका सगळे येता तो एक गोंयकार. दुसरें म्हणल्यार एक हॅबिट्स, फूड हॅबिट्स वो कशी वागणूक की ते एक गोंयकार. गोंयकार म्हणटा तो एक इमोशनल आसता. गोंयकार म्हणल्यार एक सरदारा भाशेन कितेंय जाल्यार सगळे डिफेन्सीव घेवपी अशें न्हू. फॉर मी इमोशनल कारण ते कित तरी सगळे आपल्यालेच दिसता, लोकूय आपल्यालो, ताका चुरचूर दिसता, दयाळ आसता, तसो तो एक गोंयकार आसता. आनी आपली भूंय माती सांबाळपी हो गोंयकार. पूण ऑफ लेट गोंयकारपण एक फॅशनेबल जावपाक शकता. जे आतां तरी वातावरण चोयत जाल्यार तितलेशे व्हडलेशे गोंयकारपण सद्या आयच्या दिसा हे वेळार तरी म्हाका दिसना. वयर सावन सकलार पळोवपाक गेल्यार बरेचशें गोंयकारपण ना अशें सगळे वदान. कळम आयल्या गोंयकारपणाक? कळम आयल्या तशें ना. नो टेकर गेला टेकर असो. तूं आतां ते कुणशाक पळय एकोदान शावरमा आहा ते एक्चुअली टर्कीश अराबीक देशांनी आसताले, ते गोंय पावला. खंय शीतकडीच आसपा जाय तशें ना. जेन्ना तूं दीस विश्व कोंकणी दीस ओ गोंयकार म्हूण थारायता त्या दिसाक तरी तें जावचें. ओके, बरें, व्हेरी गुड पॉयंट. शावरमा खावचें, ओके, पूण त्या दिसा तरी तें जावचें. ओके, बरें. प्रशांत बाब, हाव डू यू डिफायन गोंयकारपण? कारण फॅशनेबल जाला की कितें हाजेर आमी मुखार या, बट तुमचें डेफिनिशन कितें? कारण गोंयकार गोंयकारपण हें तुमी स्लोगन केलें आनी त्या स्लोगनाक म्हाका दिसता गोंयकार भारावन गेलो म्हणून तुमी डिस्टिंक्शनाक पास जाले. हाव डू यू डिफायन गोंयकारपण? आयच्या दिसाक सगळ्यांक विश्व कोंकणी दिसाची परबी भेटयता. गोंयकार आनी गोंयकारपण जशें प्रमोदान सांगलां की गेल्या 2 म्हयन्याक सेंटर स्टेज हाडपा भितर आमचो म्हत्वाचो भाग आसा. गोंयच्या राज्यपालाक
उच्चार करपा जरी त्रास जालो तरी आसतना आपल्या भाशणा भितर गोंय आनी गोंयकारपण म्हणपाचे परिस्थिती आमी हाडली. त्याच बरोबर संपूर्ण गोंया भितर आज ह्या 3 शब्दाचेर म्हाका दिसता की हे सरकार आतां मुखाल्लें चलतलें. गोंयकार आनी गोंयकारपण. आमी संपूर्ण देशा पासून मातशे वेगळे. देशा भितर वेगवेगळ्या राज्यांनी तुमकां रायट्स दंगल हो शब्द आयकला हाजे पयले. गोंया भितर एक मातसो प्रयत्न जाल्लो कांय वर्सां पयलीं कुडचड्यार, पण सामाजीक बांधिलकी इतली आशिल्ली की तो जी कीट पडिल्ली ती पेटपा दिली ना. आमी युनिटी इन डायवर्सिटी हे सगळे लोक उलयतात, ताजें उत्कृश्ट उदाहरण देशा भितर जर खंय आसा जर जायत जाल्यार ते गोंया भितर. तुम्ही सरकार केलं ते युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हणून केला. अशें जाता न्ही तुज्यान म्हणपाक न्ही. आज पळय इलेक्शनाच्या पयले एकमेका कडेन तोंड सुद्दां पळयनाशिल्ले पक्ष आज ज्या तरेन एकठांय आयला ते गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळपा खातीर एकठांय आयिल्ले आसा ते आज. आनी म्हाका दिसता की येता त्या दिसा भितर गोंयकारपणाक जो मातसो खंय खंय वेर वचपाक लागला थोडे कडेन, म्हळ्यार एक घेतलोच जाल्यार म्हाका दिसता की 2040 ते 2045 पर्यंत गोंया भितर गोंयकार मायनॉरिटी भितर वतलो. जशी आसामा परिस्थिती जाल्ली, आसामात बंगाली वाडलो आनी 20 वर्सां पयलीं आसामातलें येदें व्हडलें आंदोलन तुमी पळयलां, तशी परिस्थिती जावपा नजो जर जायत, गोंय आनी गोंयकारपण जर साबूत दवरतलो जर जायत जाल्यार आतां आमकां कांय पावलां मारची पडटलीं. आतां गोंयकारपणा बरोबर तुका येता ती गोंयची संस्कृताय, गोंयची भास, गोंयचें जेवण आनी गोंय आनी बाकी सगळें. हांव एकूच उदाहरण दिवन सोंपयता. म्हाजो मित्र दत्ता नायक 1914 दिल्ली आशिल्लो ज्या दीस इंदिरा गांधीची हत्या जाल्ली. संपूर्ण दिल्ली पेट्टालें आनी दत्ता नायक आनी ताची बायल खंय तरी रावपाक सोदताली हॉटेलांत, कित्याक भायर सगळ्या उजो पेटिल्लो. ताणें कावंटरार वचून विचारलें की आपल्या रूम मेळटलो काय म्हणून. ते इंग्लीश भाशेन विचारलें ताणें पयलें. सो ताणें सांगलें रूम बी कांय ना, चला म्हण. मागीर दत्ता कावंटरा कडच्यान मातसो मुखार गेलो आनी ताणें बायले विचारलें, सुशांता तागे बायलेन, सुशांता आमकां आज रात खंय काडपा पडत सांगपाक जायना, कित्याक ह्याय बी हॉटेलां आमकां रूम मेळना म्हण. कावंटराचेर मॅनेजर आशिल्लो गोंयकार, ताणें ती कोंकणी उलयता ती आयकली आनीक दत्ताक भितर रावपाक म्हळ्यार हॉटेलां भितर रावपाक जागो दिलो. त्या दीस जर दत्ता त्या हॉटेलांत रावपाक मेळना जाल्यार म्हाका खबर ना तांचेर कसली परिस्थिती येता आशिल्ली ती, की संपूर्ण हे दिल्ली पेट्टाले तेन्ना. सो कोंकणी हो आमच्या गोंयकारपणाचो एक अविभाज्य घटक, मुखेल सूत्र. आनी म्हाका दिसता की गोंयकारपण जर सांबाळटलो जर जायत जाल्यार कोंकणी भास आमी सांबाळपा जाय, कोंकणी संस्कृताय सांबाळपा जाय आनी गोंयची अस्मिताय सांबाळपा जाय. सावयोबा, कारण तुम्ही इंग्लिशी वटेच्यान झगडटात ते पळोवन खूब जाण तुमचेर आरोप करतात की तुम्ही खंय तरी गोंयकारपण यू आर पुटिंग इट इन डेंजर. कारण कोंकणी, प्रशांत बाबान कोंकणीचो मुद्दो काडलो की कोंकणी आनी गोंयकारपण खूब सिनोनिमस करून दवरला. तुम्ही कशी डिफायन करतात गोंयकारपण? बिकॉज यू आर फायटींग फॉर अ कॉज आणि बिकॉज ऑफ दॅट कॉज देर आर मेनी एलिगेशन्स लेवल्ड अगेन्स्ट यू. गोंयकारपण म्हणल्यार एक ब्रीफ 2 सेंटन्सान काबार करपाक जाता. कित्याक गोंयांत आमी रावतात ते आनी दुसरे स्टेटींत रावतात ते भरपूर फरक आसा. आनी दोनी उतरां गोंयकारपण सांबाळपाक मोग, एकवट आनी भावपण हे 3 शब्दांनी गोंयकारपण एंटायर डिफायन जाता. बिकॉज कोणूय तर भायलो येयलो गोंयांत, अरे हो लोक कितलो बरो, वॉर्म आसा, बरे भाशेन उलयता, आमकां सगल्यांक एक हॉस्पिटॅलिटी दिता. सो तें जावन आसा गोंयकारपण. तूं तर भाशेचेर उलयतलो, कोंकणी, हय कोंकणीक सांबाळपाक जाय, कोंकणी आसल्यार गोंयकारपण आसतलें, हांव मानून घेता. आमचें आंदोलन 5 वर्सां जालीं आंदोलनांत. आमी खंयच म्हणोंक ना बाबा कोंकणी काबार करपाक जाय, खंयचे प्लॅटफॉर्माचेर आमी म्हणोंक ना. आमी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर आंदोलन केल्लें. आमी तर इतलो उलोवप जाता बाबा चल कोंकणी काबार जातली. आमी तर भुरग्यांक मुळावें शिकप तर इंग्लिशीन दिल्लें, कोंकणी काबार जातली ही डिबेट म्हज्यान करपाक जाता. कित्याक फकत भुरग्यांक 1st स्टँडर्ड टू 4th स्टँडर्ड तर तूं कोंकणी शिकलो
तर कोंकणी गोंयांत वतली नाजाल्यार कोंकणी काबार जातली हें उलोवप सगल्यांचें. आमचे मदें डिविजन चड जाला. गोंयकारपण कित्याक काबार जाला? कित्याक आमचे मदें फुटी चड जाल्या. थिंगा गोंयकारपण काबार जाला. सगळे बसून बाबा आमी उलोवया, कितें प्रश्न आहा ते सुटावे करुया. तशें कांयच ना. म्हजे मनांत कितें आसा तें हांव उलयलो. गाडी मारपाची असले जाल्यार गाडी मारले उलो सवयबाब तू कितें म्हणटा? मोगूय कमी जाला, एकवटूय कमी जाला आनी भावपणूय कमी जाला. जाला. कित्याक कमी जाला? कित्याक आज तर तुवें चोयलें कितलें डिविजन आसा आमचे मदें. कोंकणी भाशेचेर झगडपी कितले ग्रूप आसा. सगळे ग्रूप तर एकठांय जाले, कोंकणी कित्याक प्रॉस्पर जावपाना? Okay. So very nice point. We'll go to that point in the second half of the debate. Shabira, how do you define? Because you represent the younger generation. And ultimately, आम्ही गोंयकारपण कितले म्हळ्यार की इट इज दिस जनरेशन दॅट इज गोइंग टू टेक इट अहेड. आणि प्रशांत बाबान सांगलें तशें 2045 मेरेन गोंयाक गोंयकार मायनॉरिटी जातलो. तो मायनॉरिटी जातलो तेन्ना तुमची जनरेशन विल बी एट द हेल्म ऑफ द अफेअर्स. हाऊ डू यू लुक एट गोंयकारपण? हाऊ डू यू डिफायन गोंयकारपण? गोंयकार म्हणजे अकॉर्डिंग टू मी इट कॅन बी समड अप म्हणजे एक उतरान दॅट इज सुसेगाद. पूण सुसेगादा मिनींग कितें तें जाणा जावपाक जाय. लोकांक दिसता सुसेगाद म्हणजे कितें आलसी, बट नो, इट इज नॉट लेझी. सुसेगाद म्हणजे कंटेंटमेंट, सेल्फ कंटेंटमेंट. गोंयकार आमी खुशाल आसता. आमकां दुसऱ्यांक सकल काडपाची वा तेंची जेलसी नोसाय ती आमकां ना. दॅट इज वॉट गोंयकारपण इज ऑल अबाउट. मायन बाब, तूं कसो पळयता गोंयकारपणा कडेन? कारण आज जर सगळ्यांत चड जर आमकां गोंयकारपण पळोवपाक मेळटा जाल्यार तें गोंयकारपण आमकां तियात्रांत पळोवपाक मेळटा. एक तियात्रिस्ट म्हूण गोंयकारपण तूं कशें डिफायन करता? गोंयकारपण हाचेर उलोवपाक गेल्यार आज गोंयांत गोंयकार आसात कितलेच आमचे गोंयकार आपले गोंयकारपण सरेंडर करून ब्रिटीश पासपोर्ट घेवन गेले. आतां कित्याक गेले हाचेर जायते पॉलिटिशियन जायते उलयताय, जायते भाशेन आपूण एश करता गोंयकार, आपूण टेस्ट करतलो. पूण कोण कित्याक गेले हेजेर केन्नाय कोणें कांयच उलोवंक ना आनी विचारूंकय ना. बरें ते गेले, फाल्यां तांकां कितें दुकट कितें येयलें, कसलेय प्रॉब्लम जाले थिंगा, एक पाटी आफ्रिका जालो तेच भाशेन तर तांकांय जायत जाल्यार तांकां परत हाडटले जाल्यार कितकोन हाडटले, तांकां परत सिटीजनशीप दिवपाक जातली हेजेर पयलीं इश्यू करपाक जाय. कित्याक एक गोंयकार आमगेले खूब गोंयकार आयज पोटा लागून गोंया जॉब नाय म्हणून गेले. गोंयच्या सरकाराचेर वयल्यान वजन उणी करून गेले. हेणी तांकां वॉलंटरी आनी विशिंगली तांकां धाडूंक जाय आसलें खुशालकाय. तरी पूण तांचेर कांयच हें करूं म्हणजे तांचे चिंतपूच ना. गेले म्हणजे ते कोण न्हू अशें गेले. फकत उलोवप पडले गोंयकारपण आमी गोंयकारा पासत हें कोत्ताय तें कोत्ताय. जायते इलेक्शनाकूय जायतो बोबाड जालो. आतां गोंयकारपण हें कितें तें चडसो म्हाका दिसता फातोड्डेचो लोक सांगतालो तुका गोंयकारपण कितें तें. थिंगा साठी स्टार्ट जालें तें तेंकडच्यान सारकी म्हायती मेळटा तुका फातोड्ड आसा. युगान, तूं कसो गोंयकारपणा कडेन पळयता? हो जो मुद्दो आसा की गोंयकार आज बिगर गोंयकार जावपा खातीर धडपडटा, पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवपा खातीर धडपडटा, आनी जो देशांतलो बिगर गोंयकार आसा तो गोंया येवपा खातीर धडपडटा. ह्या विशया कडेन वचचे पयलीं हाऊ डू यू डिफायन गोंयकारपण आनी देन ऑल्सो टॉक अबाउट वेदर अ नॉन गोवन कॅन हॅव अ गोंयकारपण? ऑब्वियसली की जेन्ना हे गोंयकारपणाचेर उदरच्यान चर्चा चल्ली आनी फाटलो म्हयनोभर जायत आयलो की गोंयकारपण आनी गोंयकारपणाचो जो कॉन्टेक्स्ट हालींच्या काळान जो एमर्ज जाला, सो देर इज नो डेफिनेट डेफिनेशन फॉर गोंयकारपण जी कोणाच कडेन ना. बट जेन्ना प्रशांत बाब गोवा फॉरवर्ड जेन्ना गोंयकारपण म्हणटा, त्या गोंयकारपणाची राजकीय परिभाषा कितें हें आमकां ठरोवचें पडटलें. आनी आमी एक अशा क्रॉस रोडाचेर उबे आसात की गोंयकारपण कॅनॉट बी अ फील गूड फॅक्टर. इट कॅनॉट बी अ पॉलिटिकल स्लोगन फॉर अ सेक ऑफ विनींग अ इलेक्शन. सो ताज्या खातीर राजकीय आनी आर्थीक कार्यक्रम आमकां आंखचो पडटलो. अदरवायज दीस इज अ मियर स्लोगनियरींग शें जातलें. हांव फक्त हाजो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट सांगता कित्या खातीर आयडेंटिटी इज बिकमींग अ एक्स्ट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल इज बिकॉज की आयडेंटिटी इज अ नोशन वीच इज अ कन्स्ट्रक्टेड. की गोंयकारपण गोंय हें कन्स्ट्रक्टेड
द पर्सन हू इज बॉर्न हियर ही अंडरस्टँड वॉट इज गोवा. ओके, सो त्या खातीर आमी गोंयकारपणाचेर चर्चा करता. सो आयडेंटिटी इज बिकमींग अ एक्स्ट्रीमली कंटेन्शियस इशू. आणि जर आज तूं जर ग्लोबल प्रवाह घेत की एक्झिस्टींग जी युरोपियन ग्लोबलायझेशनाची जी परिभाषा आशिल्ली की वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ती आज ना जायत चल्ला. त्या गजाली खातीर विरोध जायत चल्ला, जावं तो ब्रेक्झिट आसूं जावं तो डोनाल्ड ट्रम्पाचें इलेक्शन आसूं. सो दीस इज अ फायट फॉर अ रिसोर्सीस. आणि आज जो नॉन गोवन आसा ताचो टक्को खूब वाडत आसा. बट हाजो अर्थ असो न्ही की तो गोंयकार न्ही. आतां फाल्यां गोंयकार कोण की फाल्यां गोंयान जल्मल्लो आनी तो सांगता आय डोंट नो. गोंयकाराची दोन वाटे घालपाक शकता आमी. एक जो गोंयांत जल्मून व्हड जालो तो आनी जाणें गोंयांत येवन आधार कार्ड, रेशन कार्ड आनी तुगेलें इलेक्शन कार्ड घेतलें थंय. एक्झॅक्टली. म्हजो मुद्दो तो आहा की जो येवन हांगा रेशन कार्ड किंवा इलेक्शन कार्ड किंवा आधार कार्ड घेता त्या गोंयकारा भितर गोंयकारपण कितलें आसता आनी तो गोंयकार जाताच, लिगली जाता गोंयकार, तो भितरल्यान ताचे भितर गोंयकारपण येवपाक शकता काय कितें? हांव तुका एकूच गजाल सांगता की जी जी सिव्हिलायझेशन जाल्या जगांत किंवा भारतांत कळ्ळें, इट हॅज टू बी अ इन्क्लुसिव्ह. तुका सर्वसमावेशकता भितर येवचीच पडटली. तांकां आमी आमच्या भितरल्या मुखेल प्रवाहान घेवचेच पडटले. यू कॅनॉट एक्सक्लूड समबडी बिकॉज जो केन्ना तरी भायल्यांतल्यान आयिल्लो हीज सरनेम डजंट सावंड लायक अ गोवन. ओके, म्हाजो अर्थ असो न्ही की तो गोंयकार न्ही. मे बी तो हांगा जल्मुना आसत. आतां गोंयकार कोण? मे बी जो हांगा गोंयांत जल्मल्लो ताचें आडनांव गोंयकार आसा आनी तो जर सांगता की आय डोंट अंडरस्टँड कोंकणी, पूण हांगासर भायलो कोण तरी येता, हांगासर धंदो करता, घाम गळयता, कश्ट करता, कोंकणी शिकता, जाल्यार तूं ताका गोंयकार म्हणून न्हयकारतलो? ओके, इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. सर अरविंद बाब, जर गोंयकारान म्हळें फाल्यां की आय डोंट अंडरस्टँड कोंकणी आनी जर भायलो जर कोण तरी येता आनी तो जर बरी कोंकणी शिकता आनी कोंकणी उलयता, ही जी हो जो भंय आसा की एक फुडली 20 वर्सां भितर 25 वर्सां भितर गोंयकार विल बी मायनॉरिटी इन गोवा आनी भायलो जो लोक हांगा येता दॅट विल बी मेजॉरिटी. तुमी कशें पळयतात ह्या विशया कडेन, इतल्या गंभीर विशया कडेन? पयले सुवातेर दर एका गोंयकारान आपल्याक गोंयकार कितली मेरेन दवरचो, म्हणजे भायर वचनासतना गोंयकारपण कितलो तेंप देखून आपल्या मदें दवरपा जाता तें पयलीं चोवपा जाय तेणें. दुसरें म्हणल्यार जो भायलो हिंगा रावता ताका कितले मेरेन देखून तुवें गोंयकार करचो, कसो करप तो? तुवें करप तो, तुवें खूद करप. तुका तें काम तें, कित्याक तूं मायनॉरिटी वयता बाय जशें प्राशंतान म्हणटा तेजें मातशें मुखार वयता. बाय 2025-30 म्हणल्यार जो गोंयकार आसतलो तो एकदम मायनॉरिटी आसतलो, जशें ईस्ट इंडियना बी जाल्ले तशें. सो ते खातीर तुका तरी बरे भाशेन गोंय जगपा जाय जाल्यार तुका एकूच रस्तो म्हणटा तेका बऱ्यांतलो बरो गोंयकार तुवें तुजे खातीर करप. आनी आपणय कितले मेरेन देखून ताक फकत ताक गोंयकार केलो म्हणून जायना, आपणें रावपा जाय, आपणय गोंयकार रावपा जाय. कित्याक सांगता, आतां इतलें व्हडचे माथ्यार घेवपाक गरज ना. लोक एडमीट करना. आमी एक्चुअली हिंगा एक डिबेटीचो टायम पासार करून कितली मेरेन देखून ही डिबेट म्हजे सायडीन धरपाची वो सक्सेसफूल करपाची अशें आसतलें. पूण रियलिटी कितें? रियलिटी घरा कडेन लोक आपण पिझ्झा कल्चर सोडून कुत्र्याक धरून भुरग्या कडेन इंग्लीश उलयता लोक. आनीक तितून गोंयचे अशें म्हण दाखोवपाक खंयच्याय पेरंट्सां कडेन आमकांच गोंयकार म्हणपाक आपल्याक अभिमान दिसना. ओके, प्रशांत बाब, भायल्यान आयिल्ल्या गोंयकाराक गोंयकार केले शिवाय तूं जो प्रश्न उपस्थित करता ताका पर्याय ना, हें सेराफीन बाबाचें मत. यू एग्री? एक म्हणल्यार आमी जशे गोंयकार भायर वतात, आमकां जशें गल्फ दिसता, आमकां जशें युरोप दिसता, तशें भारतांतल्या खूब भागांतल्या लोकांक गोंय म्हणल्यार तांचे खातीर युरोप आसा, गोंय म्हणल्यार तांचे खातीर गल्फ आसा. आनी ते येता हांगा नोकरेच्या हातूं येतात. आनी आमचे कडेन आतां पयलीं पदेर सगळे आमगेले भोंवताले. आज जर मडगांवां जर तुवें पदेर उंडी विकता ते जर पळयले बाजाराक, आतां ह्या टायमाचेर गार्डना कडेन गेलो जर जायत 100 जर पदेर आहा जर जायत जाल्यार 8 भायले पदेर आसतले आनी 2 जाण गोंयकार दिसतले. सो तूं जे आमकां आतां सगळे तुका गवंडी मेळना, हो मेळना, मेस्त मेळना, कोणूच मेळना, सगळो भायल्यान आयिल्लो लोक हांगा सेटल जाला. सो तांकां जो वेळ पर्यंत तूं गोंयकारपणा भितर भरसिवपा ना तो वेळ पर्यंत तुगेलें गोंयकारपण टिकोवन उरपा ना.
हांगा तुजी खरी कस लागता, हांगा खरो तुजो कस लागता. आतां कितें जाला की कांय भायल्यान आयिल्ले ज्यो वस्ती आसात, जे लोकसमूह आसात, तो आपलो थंयची संस्कृती हांगा इतल्या प्रमाणात थोपपा सोदतात की मागीर क्लॅश जाता. गोंयकारपण आनी तांची जी संस्कृती आसा हातूंत भितर क्लॅश जाता. आनी हें आमकां गोंयाच्या थोड्या भागां भितर प्रभावीपणान आतां दिसपा लागला. हाजेर जर आमी कंट्रोल हाडना जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की येत्या कांय वर्सां भितर तो दोन संस्कृती भितरलो जो क्लॅश आसतलो, जो दोन संस्कृती भितरलो संघर्श आसतलो, तो आमकां त्रास करपा लागतलो. एकच गजाल सांगता, सांखळी कोंकणी केंद्र म्हण आसा, सेवा केंद्र म्हण आसा, थंय म्हाका दिसता गेल्ल्या 15 वर्सांक कोंकणीक पयलो आयिल्लो 10वेक आनी 12वेक पयलो आयिल्ल्या भुरग्याचो ते सत्कार करतात बोर्डाच्या परिक्षेक. म्हाका दिसता गेल्या 15 वर्सांक जर तुवें जर तांची जर लिस्ट काडली जर जायत जाल्यार कमीत कमी 10 गोंय राज्याचो भायलो मनीस जो हांगा येवन सेटल जाला ताणें कोंकणी भाशेंतलें पयलें इनाम घेवन गेला थंय. म्हणजे अशे तरेन ते सामके एसिमिलेट जाला तांच्या हातूंत. हो बिफोर गोइंग टू सावयव युगांक हो जो कॉन्फ्लिक्टाचो मुद्दो आसा की जेन्ना अशे दोन वेगवेगळी कम्युनिटीज, आय एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ऑर कास्ट, बट जॉग्राफिकल कम्युनिटीज विथ डिफरंट कल्चर, डिफरंट अपब्रिंगींग, जेन्ना ती एकमेकांक इतली ल्हान प्रदेशां भितर एकामेकां जेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जातलोच, हाजेर उपाय कितें? देर इज नो सोल्युशन टू कॉन्फ्लिक्ट. त्या कॉन्फ्लिक्टांतल्यान आमकां घडये फुडलीं 10 वर्सां भितर किंवा 15 वर्सां भितर वचचेच पडटलें एक गोंयकार म्हणून आतां? Well, Pramod, we live in a political reality. This is a hard political reality. And जर hard political reality वदोवच्यान सगळे everybody is writing a congratulatory note. But as far as the Goinkarpan is concerned, there is no unanimous definition for Goinkarpan. Okay? So we haven't defined Goinkarpan. जसो तामिळनाडू define केला. तेलुगू आंध्र प्रदेशान तेलुगू आडू define केला. महाराष्ट्रान राष्ट्र डिफायन केला. तशें गोंयान आपली भाशा, भोस, माती डिफायन केल्या काय कितें? ना. इट्स बिकॉज की एवरी टायम वी सेड की गोंयकारपण आमी झगडल्या हू? कोंकणी मराठी आंदोलना वेळार राज्य भाशेच्या वेळार गोंयकार वर्सीस गोंयकार. ओके, तुगेलो ओपिनियन पोला वेळार गोंयकार वर्सीस गोंयकार. सो दिस गोंयकारपण जे म्हणटा इट्स नॉट युनॅनिमस. सो जो भितरलो अंतरप्रवाह आसा, भितरले जे इनर कॉन्ट्रडिक्शन्स आसा, ताजो प्रवास म्हणजे गोंयकारपण. वी आर अ सोसायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Absolutely. Anyway, we don't need somebody from outside. We are usually a society of conflict from inside. Absolutely. Okay. Savyabab, this is a very interesting point. कशें हें करप किंवा हो कॉन्फ्लिक्ट जो तयार जातलो तो मॅनेज कसो करप एक गोंयकार म्हणून? कॉन्फ्लिक्ट येवपाक कितें? सुपिरियॉरिटी एंड आमकां कॉम्प्लेक्स आसप, इगो प्रॉब्लम येयले म्हणटरी मागीर कॉन्फ्लिक्ट जाता. सेकंड थिंग इज वी वर टॉकिंग अबाउट भायलो लोक हिंगा येता पळय तो, ते गोंयकार ओ गोंयकारपण और आमचे संस्कृताये ते जेल जातात जाल्यार म्हाका दिसता हिंग दोन डिस्टिंक्शन आसात. भायलो जो लोक हिंगा येता आपल्या पोटाक काम करपाक आनी आपलें कितें जोडपाक, ते आमचे गोंयचे भायर वयतात ते भाशेन कांयच प्रॉब्लम ना. बट ते भायले जे गोंयां येतात बीइंग युज्ड फॉर पॉलिटिकल रिजन्स, थिंगा आमचे कॉन्फ्लिक्ट आसा. कोण भायलो येयलो, पयलो ताका एक धाकटोसो रूम दिलो, रेशन कार्ड केलें, इलेक्शन कार्ड केलें, तो गोंयकार. कित्याक? इलेक्शना टायमाक आमकां ताचो वोट मेळटलो. सो हे सगळें भितर येवपाक इज बेसिकली द पॉलिटिकल सेटअप विच इज डिस्ट्रॉयिंग गोवा. कित्याक सगळ्यांक जाय बाबा आपण वोट हुंय मेळटलो, हिंगा हेच कडेन वोट मेळटलो. आय डोंट वॉन्ट टू नेम बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ पॉलिटिकल डिस्टर्बन्स. बट पॉलिटिकल एनालिसीस आहाय ते व्हेरी क्लियरली सांगतले बाबा ही बस्ती आहा ती बाबा हे सगळे वोट बँक, ती बस्ती आहा ती वोट बँक, तूं काम कर वॉस, प्रॉब्लम ना. रातया मदें 2 दिसां भितर तुका रेशन कार्ड मेळटा. हांव गोंयकार, म्हाका तो रेशन कार्ड पणजेसून मडगांवां ट्रान्सफर करपाक म्हाका 6 म्हयने लागतात आनी उरल्या हॅरसमेंट लागता. सो हें डिस्टिंक्शन अबाउट आनी भायले येवन हिंगा करप, तेका लागून गोंयकारां मदें आनी भायल्या जे येतात तांचे मदें केस्तांवां जाता ती हेका लागून. बिकॉज प्रायोरिटी इज गिवन टू देम बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स. ओके. सेकंड थिंग इज आमचे मदें युनिटी. योगांक बाब सांगता मराठी कोंकणी गोंयकार झगडले, ओपिनियन पोल गोंयकार झगडले, कोंकणी खातीर रोमी देवनागरी झगडले. कोण कोता हे अंतर कोण कोता? आमी कोतात न्हू ते. आमचे जे फुडारी आसात
ते फुडारी सगळे पाड घातात. फुडारी जे आसात ते आमचे, कित्याक तांकां जाय आपलो होक लोकां मदें चलोवपाचो. मुगली गोश्ट सांगता तुका, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर एक बात सांगता तुमकां. मेन आमकां ओपोजिशन कोण आसा? उदय भेंब्रे आसा, भाटेकार आसा, सारकें. तर आमी आमचे गोरीब भुरग्यांक इंग्लिशीन शिकपाक जाय म्हूण पोटाक लागून आमी कॉमर्स केल्ले. उदय भेंब्रे आपल्या नातवाक इंग्लिशीन मिडियमान घालता. भाटेकार इंग्लीश मिडियम इस्कॉल इतली वर्सां चलयली. कित्याक केसता? मागीर तूं कित्याक येयलो? आंदोलन करपाक तूं कित्याक येयल्लो मुखार? कोणें बाबा चड आपले वडील आसात, ताणें फॉरेन कोंकणी लागून जीव दिला. आपल्या भुरग्याक आनी आपल्या घरांत ही सुस्कृताय सांबाळल्या, तेमी आंदोलन केल्यार ओके. हे दोग जाण आसात ते कित्याक येयले? दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. मारियन बाब, हो जो आसा गोंयकारच गोंयकारा कडेन झगडटा आणि खूब फावटी आमी गरज नासतना डिव्हिजन्स करून घेतात. आणि ताजे बरोबर आमगे नवीन कॉन्फ्लिक्ट तयार जातात. भायल्यान एकटो मनीस येवन सेटल जाता आणि तो आपली कल्चर घेवन येता, तो आपली अपब्रिंगींग घेवन येता. हे इतले कॉन्फ्लिक्ट मॅनेज कशें करप गोंयकारान? सर प्रमोद बाब, गोंयकार केन्नाय झगडले जाल्या पासून ते त्या वक्तान रोखडे एक जाते. आमचे मदीं फूट घालताय ते मिन्स पॉलिटिशियन आपल्यागे फायद्या लागून हे वोट बँक्स. तूं आतां आमी म्हणटा ओन्ली सिटीजान जाला, वास्को मारगांव विलेजान पासून सेम जाला. तूं कलांगूट वच, आराडी, आख्खो वोट बँक. आदी कितें जातालें, कसलो एक गोंयकारांचेर एक उद्रुश्ट प्रश्न कितें येयलो जाल्यार पयलो गोंयचे मोदे आक्षीच गांव उबो रावतालो आनी ते रस्ते बंद करून आनी कितें करून फुडें सरून ते करून घेताले. ते करपाचे मनीस नाय आयज. आक्षी गेले सगळे लंडन. सो आतां गोंयकार उणी जाले. सो तेका लागून एक आतां पॉलिटिशनां, तूं पॉलिटिशनां पळय वच, ते फर्स्ट प्रिफरन्स नॉन गोवन्सा दिताले. गोंयकारांनी बनयले कित्याक नॉन गोवन्सान तांकां वोट बँक सेक्युअर आहा. ते तुका ते पयले समजले आपूण इतले आपले सेक्युअर वोट्स तेणे आपल्यागे वोट बँक फिक्स करून दवरलेले. सो हे पासून न्हू इवन द पॉलिटिशियन्स तांकां एक हें सुप्रीम कोर्टान कितें एक हें करूं जाय एज लिमीट, नाल्यार ओन्ली 2 टर्म्स, नॉट मोर दॅन 2 टर्म्स. जाल्यार ते बंद जातले. जाल्यार इंडिव्हिज्युअल वोट बँक जावप बंद जातले. सेकंडली आतां हांव एक धरतो वास्कोचो वोटर. हांवें वोटींग केलें म्हणजे हांवें इलेक्ट केलो. तो फाल्यां आपल्यागे पोस्टा लागून आपल्या पावरा लागून स्विच जाता जाले ते भशेन. सो आमकां रायट ना. फाल्यां आमकांय रायट आसपा जाय. वोटर्सां पोत ते सुप्रीम कोर्टान वचून ताका आमकां बाबा हो नाका कॅन्डिडेट, नेक्स्ट कॅन्डिडेट. ओके. देर आर मेनी नॉन गोवन स्टुडंट्स इन युअर कॉलेज ऑल्सो. कितली जाण तातूंतले गोंयकार जावपा पावतात? कॉलेज सोंपता मेरेन तरी, कॉलेजी उपरांत तर सोडून दी, एटलिस्ट कॉलेजीक तुमचे बरोबर आसतना आनी तुमचे बरोबर शिकतना ह्या एनवायरमेंटा भितर हाऊ मेनी ऑफ देम टर्न इन टू गोंयकार्स? सॉट सांगपाक तुका, the year I took admissions, NEET came into play, and it's a sad thing that out of 50 students, we are just 20 Goans. Remaining are already minority. Yes, already minority. And the people who are come is not that they, take in our culture or something. Instead, yesterday was my college gathering. We had 5 items in Telugu language, in Malayalam. So this is what's going to happen to Goa tomorrow. What's going to happen to Konkani if this is what's happening? This is the reality. This is the reality. You are 20, they are 30. Yes, not yeah. That is the reality. Yes. प्रशांत बाब, तू म्हणटा ते पळय इतली पयस ना, ते इतली लागीं पावला. ती म्हणटात की आमी ऑलरेडी मायनॉरिटी भितर आहात, गॅदरिंगाक कोंकणी हें आता. आनी एक वटच्यान मारियन बाब म्हणटा की जो गोंयकार आसा तो गोंया रावपाक इंट्रस्ट ना. करप कितें? टुडे यू आर इन पावर. सो करप कितें? परत घुवन राजकारणाचे विशय ना, म्हाका दिसता की जशें आसामाची परिस्थिती गोंया भितर जर येवपा नजो जर जायत जाल्यार आमकां कांय गजाल्यो स्ट्रिक्टली ठरवच्यो पडटल्यो. एक म्हणल्यार आमी एक लायन मारची पडटली की कितले तेंप पर्यंत आमी जो आउटसायड इन्फ्लक्स जो गोंया भितर आसा तो कितलो पर्यंत येवपाक दितले. ताका एक शिम्म्यार आसपाक जाय. तूं कशी मारप ती? ना, तुका तें ठरवचेंच पडटलें की आमी ताचे खातीर सगळ्यांनी बसून एक मिनिट युवा, सगळ्यांनी बसून आमी वर्कआउट करचे पडटले की आमी कशी मारतले ते. म्हाजे कडेन बी आज तूं सांगलें प्रशांत तूं ती लायन मारना,
सगळ्यांनी बरोबर आपल्याला तकलीफ फोडची पडटल्यो हाजे खातीर, पण दीस कॅनॉट बी अलाउड. एक थोड्या हाजे नंतर हे ना जाल्यार आमी घेर 100% आहा आमचे मदीं. ना म्हजो फक्त मुद्दो एक आसा की हे जर आमी 11 लायन मारपा आता लायन मारपाक आय सेड की आमकां तांची राजकीय आनी आर्थीक परिभाषा ठरोवची पडटली. हे जर डिस्कशन आमी 11 तारखेच्या पयलीं करताले हाचेर आमकां कांयच से नाशिल्लो. नाव गोंयकार गोंयकारपण इज ऑन अ सेंटर स्टेज, बट वॉट इज द पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्राम. आज 1 म्हयनो जायत आयलो की वॉट इज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, की जंय फक्त गोंयचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट जातलो, एज्युकेशना भितर बिझनेसा भितर फक्त गोंयकारां खातीर प्रिफरन्स मेळटलो. वॉट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दॅट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. म्हाका दिसता की युवकांकान जें म्हणलें पळय न्ही दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, की ज्या तरेन सरकाराक आतां मुखार वतलो जाल्यार गायड करपा खातीर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जो आसा पळय न्ही, तातूंत भितर म्हाका दिसता की आमच्या पक्षान सारखे आमी डायरेक्ट मुखार घेवन आयले. आमी चिंतलें ना की आमच्या मतदारसंघा भितर इतलो आउटसायड कंपोनंट आसा म्हणटकीर तुमकां भंय आहा म्हण. आमी म्हणलें 100% सरकारी नोकऱ्यो गोंयकाराकच, सुपर स्पेशलिटीज सोडून. फाल्यां जीएमसी भितर जर एक बरो दोतोर जाय आनी गोंया भितर ना जाल्यार तो हाडपाक जाय आमकां. युनिव्हर्सिटी भितर जर टॉप जर कोणी पोझिशनां जाय जाल्यार तो हाडपा जाय. पूण 100% नोकऱ्यो गोंयकाराक. 80% हातूंत भितर ज्यो प्रायव्हेट हातूंत भितर आहा त्योय बी गोंयकाराकच. फाल्यां जर एक इंडस्ट्री येता हांगा, आतां मोपा येता दर मोपा भितर 4-5 हजार लोक जाय पडटले. मोपा तयार जातकीर आमी चिंतून उपकारपाक येवपा ना. अरे मोपा भितर आतां 5,000 लोक, आमचे कडेन ट्रेंड पर्सनल ना म्हण भायल्यान आयले. मोपा येता म्हण आमकां 1 वर्सा पयलीं कळिल्लें. आतां पर्यंत आमचे कडेन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हो प्रोग्राम तुम्ही करतले तयार? आमी करतले. आमी हाजे खातीरच आमी सरकारा भितर आसात. हो प्रोग्राम करपा खातीर आमी सरकारा भितर आसात. या सर, यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट. This is all a political talk. ओके. What Prashant is giving is a political talk. There are few things which I don't agree with. First of all, influx of outsiders. Line marop, हे म्हाका दिसना जातले म्हण. लायन मारप ओके फायन, इतले गोंयकार येतले भायले येवपा जावपा ना. प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. इट इज फॉर पॉलिटिकल कन्झम्पशन. कित्याक हें तरी म्हणलें पॉलिटिशियनांक आमी सगळे हुशाल जातले. अरे बाबा सगळे भायले येवपा बंद जातले. आमी हुशाल. वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट येयल्ली तेन्ना कितें आहलें, 60% गोवन मो आहले. आज थिंगा कोणे हुंचे एक पॉलिटिकल पार्टी और हुंचे ऑर्गनायझेशनान वचोन एक फॅक्टरी वचोन चोयला बाबा कितले गोंयकार आहा तितले गोंयकार ना ते चोवंक ना. कुंकोळ्ळी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, थिंगा कितले गोंयकार आसा कितले गोंयकार ना ते कोणें चॅक केला. आमी कितें कोत्तात, एक पॉलिटिकल मानची एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळे, आमी उलयले काबार जाले. प्रॅक्टिकॅलिटी, is it possible or is it executed? It is not executed. Now, how can it be executed? Because there should be a balance between education and the marketability of that educated person. आमगे कितें जाला, आमगे डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें, पॉलिटिशियन येतले बाबा दामोर गायलो, चल म्हाका फाल्यां वोट मेळटलो. 6 म्हयने इलेक्शन आहा म्हळ्यार आमी दामोर गायलो. 6 म्हयने इलेक्शन आहा म्हळ्यार आमी लायट गायिल्ली. आनी कितें केलें, आमचें मोदें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें फकत कॉस्मेटिक डेव्हलपमेंट. एक्चुअल डेव्हलपमेंट इज ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. इट इज झिरो. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. ओके, Total zero. ऑन दिस पॉइंट ओनली ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. प्रशांत बाबान म्हळें की लायन मारपाची गरज आसा, नाल्यार गोंयकार फाल्यां गोंया भितर सोदचो पडटलो. 2 मुद्दे आहात. पयलो मुद्दो, भायल्यान जो मनीस गोंयाक येवपाक सोदता थंय ती एक लायन मारप शक्य आसा काय कितें. आणि जशें मारियान बाबान काडिल्लो मुद्दो आसा, गोंयांतल्यान जो भायर वता गोंयकार ताजेरय लायन मारपा जाय न्ही. जाल्यार कितली लायनी मारत बसतले. आमी वता भायर आनी ते भितर येतात, खंय लायनी मारतले. हाव आर यू लुकिंग एट बोथ दीस पॉइंट्स? पयले सुवातेर म्हणले तशें ह्युमन डिव्हलपमेंट एकदम गरजेचो, तेजेर कोणें चिंतलो ना. एक आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां एक संवय जाल्या. ताणें म्हणलें तशें 11 तारीख जावन गेली पळय, जाल्यार लोकांक पयलीं सद्याक खबर ना MLA म्हणल्यार कितें. एक तण वचोन ले करप, एक नवी कायद करप, ने रोड मॅप करप. आतां पयर सरकार घडला म्हणला तितून मध्ये तूं कोणाकूय आटेर धरून एकल्या मनशाक विचार, थाट करून आटेर धर आनी ताका एक बायट घे, तुमी घे तुगे टेलिव्हिजनाचेर. पयलीं उतर म्हाका मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी डिव्हलपमेंट जावपा जाय, त्या खातीर हांव कितेंय करपा तयार आहा. डिव्हलपमेंट म्हणल्यार ते कितें, फक्त रस्ते. डिव्हलपमेंट म्हणल्यार फक्त गव्हर्मेंट जॉब. कोण एकटो चिंतना, म्हणजे हे फुडलें गोंय कशें तयार करपाचें तें कोण चिंतना. काँग्रेसचो हितू BJPचो हितू एक उतर सारकें कॉमन डिव्हलपमेंट.
तें खूद स्वता MLA खबर ना आपल्यागे काम कितें ले करपाचें नवे कायदो करपाचो ती तें खबर ना. सो ही तुवें म्हणलें तें शीम कशी लायन मारपाची भायर इन्फ्रा तें जाता इजी म्हगे भाशेन भरपूर सोंपें आहा सोंपें आहा. कशें गोंया भितर तुवें एक लेबर कॉन्ट्रॅक्टर तयार कर लेबर कॉन्ट्रॅक्ट एक इंडस्ट्री अशी लेबर इज एन इंडस्ट्री तितून तुका तेवय मेळटले प्लांबर मेळटले सगळे मेळटले तितून भितर ते कन्नडा आहा जाल्यार थिंग कन्नडा फिल्म आसतलें थंय इस्कॉल आसतलें तेंगे ल्हान भुरग्यां KG मेरेन शिकोवपा आसतलें सारकें भलायकी खातीर दोतोर आसतलो आनी तो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो लायक मायनींग इंडस्ट्री म्हणल्यार तशी लेबर इंडस्ट्री म्हण आसतली कांय मनीस लायसन्स होल्डर आसतले आनी ते इलेक्शना टायमार आपल्या गांवांत वोट मारूंक वयतले हिंगा तेंका एक्सिडेंट बी जालें जाल्यार हॉस्पिटल थंय दिवपा जाय कित्याक तो तुजे खातीर काम करता तेजे खातीर सगळें आसपा जाय हिंगा मनशां जे लागता तितलें आसपा जाय आनी ते सिस्टमान करपा जाय हिंगा इंडिविज्युअल लेबर येता कोणागे दुर्गाचेर पत्रे मारता तो 1,500 घेता ते कडेन आनी तो थंय रावता सेंट्रलाइज लेबर सिस्टम सेंट्रलाइज लेबर सिस्टम आसपा जाय आणि आणि गोंयकार गोंयांतल्यान भायर वचचो न्ही म्हण ती लायन कशी मारप ती लायन मारप अशी कांय वर्सां आदीं हय तेणें आतां म्हणलां कितलो लोक वेर्ना वचून चॅक करता कितली गोंयकार काम करता काय म्हण म्हाका दिसता अशें चुकीचें आहा उलोवप थिंग तूं भितर जरी गेलो इट वील बी जस्ट एक सेन्सर असो कित्याक तेम तरी तुका म्हणलें फाल्यां हे 15 जाण म्हगे लेबर हांव फाल्यां काडटां तूं दित म्हाका तुका ना गोंयच्या सरकारान एक ड्रॉप आवटा खातीर कोणाक कांय तयार करपाक केलें ना एक AC रिपेर करपाक तुका ग्रॅज्युएट जावपाक गरज ना AC रिपेर करपाक कितलेशे भुरगे ड्रॉप आवट आसतले तेंका AC मेकॅनीक करपाक जाता कित तरी करपाक जाता ड्रॉप आवटा खातीर ओपन स्कूल ना बरेशे आहा जाल्यार ते आमी एक पावटी गोवा हित्राकांत मार्च म्हूण एक ऑर्गनायझेशना काळार IFB गोंया येता तेन्ना अशेंच करून रेड मारली आनी सांगलें IFBन सांगलें आमची वॉशिंग मशीन येवपा खातीर 6 म्हयने आहा तूं तुगे भुरगीं दी आमी पुना धाडटाय आनी ट्रेन करून हाडटाय म्हण एक बऱ्यांतलो बरो बॅच गोंयकार भुरगो पुना गेलो तो एक 10 वर्स तगलो आनी ते उपरांत कोण ना म्हणजे ही ले करपाक ही दादागिरीन केल्लो कायदो हो खऱ्यानूच ले करपाक सरकार मुखार गेला प्रभू तूं लायन मारपा म्हणटा पळय न्ही एकच म्हागेल्या लायन मारप म्हळ्यार हांव अशी ती की बाबा तूं आतांच तूं एक वर्स थाराय हाजे नंतर येवप ना म्हणना नंबर थारावचो पडटलो हांव म्हणटा कितें आतां तुका पयले ज्या दीस तूं ठरयतलो की 100% लोक गोंयच्या इंडस्ट्री भितर गव्हर्मेंटा भितर गोंयकार आनी 80% गोंयकार प्रायव्हेटा भितर तेन्ना हे आपुणशें जातलें तो येवपाचो बंद जातलो सावियो जे म्हणटा पळय की ऑल द टायम पॉलिटिशियन म्हण सावियोन स्वता फुडाकार घेवपा जाय हेजे खातीर हांगा वेर्ना या सावियो लीड करपाक हांव सावियो बरोबर येता सावियो लीड करूं दी फक्त आमी पॉलिटिशियनाक दोश दिवपा रावतले आमी पॉलिटिशियनाक वेन यू आर गोइंग टू लीड आमी वतात आमी लेबर कमिशनराक घेराव घेतलो आमी लेबर इन्स्पेक्टराक घेराव घेतलो आमी सगळे कडेन झगडत आहा अजून पर्यंत गोवा हित्राखंड मंच जाल्ली तेन्ना 8 वर्सां कंटिन्युअसली एकाय गव्हर्मेंट ऑफिसरान डायरेक्टर लेवलाच्या सुशेगाद न्हीद घेतलो ना आमी I totally don't agree with this. The reason is I'll tell you. आमी वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटान वचोन थिंगा बॉन करून दादागिरी करून आमकां गोंयकारपण मेळपाना आनी सिरियसूय मेळपाना हांवें सांगलां ह्युमन रिसोर्सिसाचेर एड्युकेशनाचेर इन्व्हेस्टमेंट जावपाक जाय अंडर GDP what is the percentage of investment into education sector आमगे एड्युकेशन सेक्टर फकत BCom BA BSc but थिंग इंडस्ट्री आहा सगळी फार्मास्युटिकल is there a match between the education and the market there is no match between the education and the market and no politician even the chief minister of Goa Mr. Manohar Parrikar is on record saying that no one wants to take the education ministry why they don't want to take the education ministry because for them education is not a priority okay and only if you have a proper match if you want to draw a line from getting outsiders to stop only then what we have to see is invest into education which is marketable education marketable core नाजाल्यार jobs आसात आणि फॅक्टरी आसात ते आमगे भुरग्यांक आनी एड्युकेशनाक हांव म्हणटा सावियोन म्हणला हांवें कितें म्हणला एअरपोर्ट तो येतलो पळय आतां 3 वर्सांनी तयार जातलो तयारी कर पण यू टेल मी वन थिंग 2 लायनी आमी उलयतात एक गोंयकार भायलो मनीस गोंया भितर येवपी
दुसरो गोंयकार जो भायर वता तो ताका दिसता की गोंया भितर आपली कांयच जावची ना. मॅनेज करप शक्य आसा इन रियलिटी. आय एम टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी नाव. वेल पॉलिटिकल रियलिटी जेन्ना म्हणटा की आय कम्प्लिटली डोंट आय डोंट अग्री विथ दिस की पॉलिटिशियन हे करता पॉलिटिशियन ते करता. दीस हॅज बीन आमी गोंयचें हें जालें तेन्ना पॉलिटिशियन अशें करता. हू आर दीस पॉलिटिशियन? आमीच काडटा तांकां पॉलिटिशियन म्हणून, आमीच चूज करता तांकां पॉलिटिशियन म्हणून. बट वेन यू टॉक अबाउट दीस ड्रॉईंग अप अ लायन, म्हाका दिसता ती ड्रॉईंग अप अ लायन ही सामकी गरजेची आसा बिकॉज वी कॅनॉट अकोमोडेट मोर पॉप्युलेशन हियर. फॉरगेट अबाउट गोंयकार. हाऊ टू डू दॅट? You need to freeze the population. You need to freeze the population, provide the jobs for your existing human resource. इज इट रियल पॉसिबल इन रियलिटी? Is it a possible in reality? Because जे सध्या सरकारा भितर पक्ष आसा ते जर गोंयकारपणाचेर जर सांगता उलयता तांचे कडेन तो पॉलिसी जाय. फर्स्ट यू रिक्वायर अ पॉलिसी. एक्टिविजम कम्स लेटर. ओके आता सेराफिन बाब हांव कम्प्लिटली जे प्रशांत बाब सांगता कळ्ळें, इज तो एक्टिविस्ट म्हणून उलयता. बट दिस इज द ओनली टायम Okay. की यू हॅव बीन इन टू अ गव्हर्नमेंट. यू हॅव टू मेक अ वर्ड एंड आय विल गो टू मारियन बाब. कोण बरें रोड मॅप करपाक तयार ना. कित्याक? फकत 5 वर्स काडपाची कितें तरी सांगून. कित्याक गोंयचो लोक तसो, गोंयच्या लोकांक पडून गेलो ना. आतां तुजें वोटींग कशें जालें, प्रेझेंट वोटींग जो सरकार येयलो ते उल्टी स्टायल. आपल्या जाग्याचेर आपलो कॅन्डिडेट जिखून येयला आपल्या लेवलार. ते स्टायलीन जाला वोटींग. आपलो म्हणल्यार आप मारियन बाब, व्हेरी फ्रँकली, गोंयकार भायर वता ताका लायन मारप शक्य आसा काय गोंयकार भायर वतलोच आनी ताका पर्याय ना? पळय, गोंयकार भायर कित्याक वयता? हिंग जॉब ना म्हणून वयता. आतां चडशे कितले आमगे क्वॉलिफायड भुरगे हिंगा थिंगा भोंवन डिग्री घेवन पासून थिंग वचून लायक फ्लाशांक घातल्या कशी डिग्री. थिंग वचून चिकन्स वा कातरपा, व्हेजिटेबल कातरपा डिग्री घेवन असली डिग्रीची घेवन फ्लाशांक घालून ते थिंग वचून बेश्टी असली चिकन कातरपाचें काम करता. सो असले कितें हें करपा आमगे गोंया सरकारान कितेंय तरी तांकां हें करूंक जाय. फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपा जाय लायक गव्हर्मेंट जॉब्स हेंकां तेंकां. आतां आमगे कितें जाता, अमके गोंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हें येयलें, एक प्रोजेक्ट येयलो. सो आमी वांटून घालता एम.एल.ए. हे मिनिस्टर इतली जॉब तुगे हाड. तो आपल्या कोण वावुरला, आपल्या कोणी हें केला त्या भुरग्यांक तेंगेल्या भुरग्यांक घालता. बरोबर. क्वॉलिफायड भुरग्यांक मेळना जॉब, मॅरिटाचेर जायना. सो ऑल पार्शलिटी. सो हे कारणा लागून भुरगीं सगळे भायर वयताय. आनी दुसरें आतां गोंयकार उरले तेवूय वचपाचे एजीर आहाय. गोंया बार कोण चलयताय? गोंयकारूच चड मेजॉरिटी. आतां तेंचेरूय दुखट येयल्या. आतां तेंगे बंद जाले. आतां ते बावडे कितें करतले? तेणी शट डावन करून तेणी वचपाचें. प्रमोद भायर वचपाच्या बाबतीत एकच सांगपा जाय. एक बेजीक प्रश्न प्रत्येक गोंयकारान आपल्या विचारपा जाय. हो, आपूण 50,000 भितर जगतलो का आपल्या जगपा खातीर 1.5 लाख रुपये जाय? हांवें पळयला, म्हाजो लागींचो इश्ट हांव नांव घेना, गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो हांगा. गव्हर्मेंट जॉब आज तो हेड क्लार्काच्या वयर पावत आशिल्लो. ताणें म्हाजे कडच्यान 5 वर्साचो हांवें उतर घालून 5 वर्साचो लीन मेळ्ळो ताका. तो गेलो. म्हाका दिसलें 5 वर्सांनी हो येतलो, वचून येवन थोडे पयशे करून येतलो आनी हांगा रावतलो म्हणना. ताजे नंतर तो परतो गेलो आनी तो थंयच्यान म्हाका फोन करून सांगता की आपूण इतल्या दुखाच्या परिस्थिती भितर आसा सद्याक, तूं आपल्या थंय जगपा खातीर. आज 5-6 वर्सां वतगीर तो सादारणसो जालो थंय. बिकॉज ही हॅज डिसायडेड की आपल्याक हेड क्लार्क जातकीर जे हांगा 50,000 मेळटले ते पावपाना, आपल्याक 1.5 लाख मिनिमम म्हयन्या जाय म्हणून. दॅट वी हॅव टू ड्रॉ अवर सेल्फ फर्स्ट. आमी आपल्या घराक, आपल्या भुरग्यां बरोबर, आपल्या बायले बरोबर, आपल्या आवय बापाय बरोबर 50,000 भितर रावतले का आपल्या बायले भुरग्यांक, आपल्या आवय बापायक सोडून 1.5 लाखा खातीर भायर? हो पयलीं आमी आमच्यानी एक सामको घालून घेवपाक जाय. जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणात आमी जाग्यार येतले. प्रमोद, हांव फक्त एक हें म्हणटा, हो दिसता तितलो विशय सोंपना जितल्यान गोंयच्यान मायग्रेशन जाता. आय वॉज लुकींग एट दीस रेमिटन्सीस, म्हणजे पीपल हू सेंड मनी. Okay, Kerala is known for a remittance economy. Correct. So the total remittances sent annually, okay, in Kerala is somewhere 30 billion. 30 billion. So जर 30 billion Keralaच्या इकॉनॉमीतल्यान काढलो, it's gone. Correct. Okay. As far as Goa is आमची concerned, परिस्थिती तशीच आहा इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. yes, हय. but our is $100 million. करेक्ट, बट पर्सेंटेज इज सेम न्ही. Absolutely, but
पूण ज्या पद्दतीन केरळ सरकाराचो पयसो म्हणजे रेमिटन्सीसाचो पयसो येता दे आर युजींग इट इन टू इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हे सगळ्यो गजाली खातीर पूण गोंयचो जो येता इट्स गोईंग इन टू मोर इन अ रियल इस्टेट थिंग इन्वेस्टमेंट म्हणून बट वन थिंग की आमचो ज्या पद्दतीन मायग्रेशन रेशो आसा केरला कॅन अफोर्ड दॅट ओके बिकॉज केरला अगेन बिकॉज ऑफ पर्सेंटेज अगेन बिकॉज ऑफ पर्सेंटेज बट आमी जेन्ना गोंयकारपण म्हणटा की गोंयकारपण इज युनीक बिकॉज ऑफ आवर डेमोग्राफीक कंपोजिशन ओके तू म्हणटा की ज्या मुमेंटाक ते डेमोग्राफीक कंपोजिशन डिस्टर्ब जातले त्या मुमेंटाक गोंयकारपण डिस्टर्ब जातले ऑफकोर्स ओके हांव लास्ट म्हाका एक गजाल सांगात जो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो आय विल स्टार्ट विथ मारियान बाब सावयो बाबांनी म्हळें की आमी गोंयकार एकठांय रावपाक शकनात कसलोय इश्यू येवं आमी एकमेका कडेन झगडटले ऑन मेजर पॉलिसी इश्यूज आमी झगडटले ऑन मायनर इश्यूजय आमी झगडटले आमी गोंयकार एकठांय रावपाक शकना इनहेरंटली वी आर अ सोसायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाका लागून आमचे सगळेच प्रश्न फायनली आनी गोंयकार केन्ना एकठांय जातलो आमी गोंयकारपण म्हणटात पूण खरें एकठांय जातलो पळय गोंयकार एकठांय आमचो कितें प्रॉब्लम जाले न्हू जाल्यार गोंयकार रोखडे एकठांय जाताय म्हाका दिसना गोंयकारांनी ग्रज घेवन हें करून जायते फॅमिली पासून गोंयचे जायते हें जाल्ले डिस्प्यूट जावन रोखडे एकठांय जाताय केल्ले फंक्शन जावं काजरां मोरोण तेका पासून आमगे क्रिस्तांव लोक हांव क्रिस्तांवांचे जाता बरोबर आमी काजरां जावं आमगेली मोरोण बा कितले आमगेले इन फायट आसो फॅमिली मदें हेजे मदें आमी त्या टायमार एकठांय जाताय वाड्यांतलो लोक शेजारी आयज सायबीण घरान भोंवता ती सायबिणी मिनींग कितें म्हणजे शेजाऱ्या कडेन उलयना तेणी सगळ्यांनी ते सायबिणी पार्टिसिपेट ते वाड्यान लोक हे भाशेन हें करून हेसले हे दवरून म्हाका दिसना आमी गोंयकार एकमेका कडेन Savya Bab, you raised that issue. Do you feel that Goinkar can be united ever on any issue? No, as of what Marian says, those are small communities. Small communities are problem aspana. So we are talking about a state issue. Yeah, no? we are talking about a major larger policy. issue. Yes. We are talking about issues which will affect each and every one at a larger scale, where somebody can capitalize either politically or socially to his advantage. On those issues, I don't think we have reached a stage of compromise and an understanding stage. कित्याक आमकां इगो चड आसा आनी पावर आमकां जाय पावर हंग्री तेका लागून आमकां सेम ब्रिटीश कल्चर आमकां हिंगा आमकां म्हणटा ते You don't feel that Goinkar can be united on a major policy matter? As of now, unless the younger generation, I don't see with the present generation who is there. I really don't see, because we have seen many andolans with them, how they divide. But the younger generation, a unity among them, creating that, bhavpon temche mode adpak, the younger generation is possible, That is the but only it will hope. take time. Okay, I'll come to you here. He is pinning all his hopes on younger generation. Is that the reality? Or तुका जशें आज कॉलेजी भितर दिसता की even younger generation is equally divided and that is going to be the course for another 25-30 years. See, what is happening is that education is given. We are educating ourselves to certain level, okay? But tomorrow, just because of say influence or something else, someone else is getting a job, it is creating resentment among this younger generation, the deserving generation. That resentment is what that leads to all this, conflict. They feel like fighting back. So the moment they feel they are under pressure, that's when they fight back. So if it is possible that everything is fairly done, there's no influence or on merit basically. If you are given your jobs or you are given your credibility, then You are saying conflicts the won't- moment merit is sidelined, conflict is born. Of course, because that is the resentment that comes from within, because you're putting in hard work, and if you're not going to get your reward for that, conflict is bound to happen. You can एक मिनिट घरां भुरगीं झगडटात हय पण घर सोडून गेल्ल्याची उदाहरणां खूप कमी असतात भुरगां असतात पण खूप कमी असतात आमी 1967 झगडले लोकांक दिशिल्लें की गोंय महाराष्ट्रा वतलेंच म्हण गेलें ना न्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर आशिल्लो 1967 नंतर जाल्ल्या निवडणुकेक परतो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आयलो 1967 आमी ओपिनियन पोल जिखले पण ताजे नंतरच्या इमिजिएट निवडणुकेक 1969 का 70तल्या परतो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आयलो गोंयकार चतूर
जेन्ना गोंयकारां एकठांय रावन दाखोवपा जाय आशिल्लें आमी गोंयकार आमचें गोंयकारपण वेगळें म्हण तांणी दाखयलें 1987 20 वर्सान परतो संपूर्ण गोंयकार एकठांय जालो कोंकणीच्या मळाचेर संपूर्ण गोंयाक पेडण्याकय बी मोर्चा जाले इट्स नॉट डेट की पेडण्या मोर्चोच जालो ना पेडण्या मिटींग जालो ना पेडण्या पर्यंत जाली त्या वेळाचेर परते एकठांय जाले आमी परत 2007 गोवा बचाव अभियान हो सगळी जी युनिटी आसा पळय गोंयकाराची म्हळ्यार तसो डिवायड आमी पयस रावतात ना जेन्ना गोंयकाराक जाय तेन्ना तो जात पात धर्म सगळें विसरून एकठांय आयला आनी हो गोंयकाराचो जो स्पेशल एक हें आसा पळय तो म्हाका दिसता की फाटीं आशिल्लो आज आसा आनी फाल्यां बी उरतलो गोंयकार प्रमोद बाब हय एकूच मिनिट हय प्रशांत बाबान सारकें सांगलां गोंयकारपण आमी एकठांय जातात महाराष्ट्रा जिखले आमी गोंयकार एक जाले कोंकणी खातीर सगळे गोंयकार एक जाले कोणाक कडेन झगडले आमी गोंयकारा कडेन झगडले मरे ओके तोच युगांकाचो तोच मुद्दो आशिल्लो दॅट्स आय वॉन्ट टू गो टू युगांक की अल्टिमेटली आमी जिखले जरी गोंयची बऱ्या खातीर आमी झगडटात आमच्याच कडेन न्ही काम ना कारण हो जर जालें आसत जाल्यार आज जी पॉलिटिकल रियलिटी आसा आनी ज्या पद्दतीचो नवो युवक हांगा येता की ही नोज की वॉट स्ट्रगल पीपल ऑफ तेलंगना इज डुईंग हा स्टेटहूड मेळपा खातीर कितले स्ट्रगल करचें पडटा कितलो संघर्श करचो पडटा की हें जें घटक राज्य आसा तुका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिता इट गिव्स यू इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी की आयचो जो भुरगो आसा तो खूब हुशार आसा आनी ताका कळ्ळां की गोंयकारपण आनी कोंकणी जी आसा इज हीज आयडेंटिटी इज हीज एक्झिस्टन्स की आज हो नव्या विचारान जो भुरगो प्रेरीत जाला बिकॉज ही अंडरस्टँड पॉलिटिकल रियलिटी आनी ह्या भुरग्याक आज हे सगळें गणित कळपाक लागला आनी येस देर वील बी अ युनिटी देर वील बी अ प्रोग्राम आनी एज फार एज कोंकणी इज कन्सर्न गोंय इज कन्सर्न की आयचो हो नवो जो भुरगो आसा अपार्ट फ्रॉम तांचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस पॉलिटिकल लिनिंग्स कितें आसले दे वील बी ऑन अ सेम पेज ऑन कोंकणी एंड गोवा This is pragmatic optimism or emotional optimism? This is a pragmatic optimism because आनी काय पर्याय ना पर्याय ना म्हणून फायनल सांगात गोंयकार एकठांय जावपाक शकता काय जेन्ना असो मेजर इश्यू येतलो विच इज गोइंग टू डिफायन अवर वे ऑफ लायफ तरी आमी झगडटले पयलीं सद्या एक अंडरस्टँडींग आसपाक गरजेचें हे खातीर जे मेरेन आमी एकमुखार सदमन घेना ते मेरेन हे जाग्यार पडपाक तेण म्हणटा सगळे पावटी आमी झगडल्या ते गोंयकाराक झगडला पूण एक सांगता जेन्ना गोंया कोंकणी भास जाय म्हूण झगडपाक सुरवात जाली तेन्ना ते आदी गोंयची भास खंयची हाडली उलोवपा खातीर कोंकणी कोणा पडून गेले ना कोंकणी भास मागपा जाय म्हूण कोण तरी मराठी मागपा सुरवात केली म्हणून कोंकणीचे आमी जागे जाले मागील म्हूण गोंय महाराष्ट्रा घालपा सोदता म्हणून गोंय मेकळे दवरपाक कोणे तरी येवन आमकां पयलीं हालोवन जागी करचे पडटा कित तरी कमेस करपा जाय तेन्ना जाता जाल्यार गोंयकाराक एक्चुअली बरें खूद व्हेरी सॉरी टू से गोंयकाराक बरेशे रोड मॅप ना आनी दुसरें युगानंद सांगिल्लें तशें आतांची नवी पिळगी मुखार व्हरतले युथ मुखार व्हरतले म्हण तें तरी म्हाका बिलकूल दिसना कारण घरांत तरी गोंयच पडून गेले ना हय जाल्यार ते भुरग्यांक कित्याक भुरग्यांक कशें येतलें काय पडून गेले म्हजो वेळ सोंपला हांव इतल्याचेर थांबता पण सोंपयतना म्हाका एक गजाल सामकी याद जाता ताचे पयलीं एकच आमची भास आसतना थोड्यांक मानवना गोंयकार भेटना तो कोंकणी उलयना इंग्लिशीन उलयता तो फिरंगी जावचो ना कोंकणी कोण वळखना ताका गोंयकार मोडचे ना आय थिंक दिस इज I think I have to wind up on this because this is I a have very to wind up. You all are winding up. no 1 minute you have to give me a few quickly. because this is a quite arrogant statement by Prashant the song that he sang so I'll give you the statistics Goinkar and English शिकपाक हांव तुका statistics दिता प्रशांतान हाय स्कूल्स कितले उगडल्यात हाय स्कूल्स कितले आसात कोंकणीन हाय आनी इंग्लिशीन कितले आसात इंग्लिश उलयल्यार प्रॉब्लेम ना सगळे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे नांव फक्त उलोवपाचेर आसा माझे ना तुजे कडेन सगळे that is the reason हांव फक्त तुका सांगता आमी कोंकणीन उलोवपा जाय म्हण सगळ्यांनी why I'm saying this is because politically a politician knows how to take the masses thing and go back
but we have to correct them because this has been happening continuously. Because they give a final shot, Baba, our politician आहे and सारखे लोकांक सारखे आलोयलो. व कोकणी कार्यकर्त्याचो राजकारण्याचो न्ही. होय माशेराव. In English medium, if you're talking, in government schools, okay, there are no English medium schools. Okay. In aided and unaided, there are 55,140 students. From 5th to 7th, from 5th to 8th, it is 1,42,216 students. Okay. Primary सांगता तुका. Secondary, कोंकणीक secondary एक student ना, एक इस्कॉल ना. It is here. What kind of It is statistic? a statistic. Nonsense. It is a statistic. कोंकणी medium शाळात ना It गोंया is a भितर. statistic. कोंकणी medium शाळा ना गोंया भितर. केन्ना केन्ना statistics पडतो गेले. तू एक सांगपाचें secondary भितर कोंकणी English का म्हणून. He's completely ignoring. This is a These are wrong the statistic. statistics released by the education department. So when you talk, it has to be. He's talking about a high school जे कोकण medium correct, गोंयांत I ना. understood What that. kind of I statistics is understood this? This is nonsense. You don't try to give a parting No. shot to just create an Okay, emotional point impact. taken. Yeah, quickly. ना बरें गरजेचें दोगांयच्याय भितर रावन एक सांगपा म्हणल्यार सुरवातेक हांवें कमेंट्स केल्ले थिंगा गोंयचे कांय ना थिंग शावरमा हय. सो प्रत्येक टायमार हांव हिंग कितें धाडयता देट खूद गोंयकार कोंकणी कडच्यान पयस वयतले हिंगा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाची चर्चा नाच कोणेंय कमेंट्स केली ना हय. कळ्ळें न्हू सावे बाबान एक चूक केला तो म्हणपाक कितसो दिता जेन्ना आमी एकमेकाक भेटता तेन्ना हाय हॅलो बरें मरे हावज युअर मामी म्हणटा हे बंद जावपा जाय म्हणटा हे नॉट रिक्वायर्ड दिस इज Okay. दिस How- इज द नॉलेज Okay. तुझं वेळ सारखं सोंपला. वन मिनिट No. My time is completely over. Okay. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका हांव my time is over. Time is completely over. This is No. what the epilogue is. No. My time is over. No, seriously, my time is over. I am saying only one thing, and I want to end this on a very proper note. की म्हाका आज हांगा बशिल्ले कडेन हे सगळी डिबेट आयकतकीर एका मनशाची याद जाता जो काल आमच्या मदल्यान गेलो तो म्हळ्यार सतीश सोनक. आणि सतीश सोनक आमचे बरोबर सदांच आसतालो आणि तो ज्या तरेन समाजातल्या बारीकांतल्या बारीक मनशा खातीर झगडटालो आणि ज्या सेन्सिटिव्हिटीन झगडटालो आणि ज्या तरेची कॉज घेवन झगडटालो म्हाका दिसता आमी सगळीं जर तातूंतले 10% जरी गुण घेवन जर फाल्यां गोंय आनी गोंयकारपणा खातीर झगडपा लागले न्ही गोंय खूब बदलतलें. आज तसो एक मनीस आमच्या मदल्यान गेला हाची खंत जाता पण तो गेला ताचें इन्स्पिरेशन घेवन आमी ते थोडे गुण घेवचे आनी गोंया खातीर कितें करचें अशें प्रामाणीकपणान दिसता. तें जातलें इतलेंच मागता. इतली बरे भशेन तुमी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. तुमी सगळे जाण आयले ही डिबेट आयकली. थँक्स अ लॉट.